जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। केजरीवाल हम कसाई, हम कसाई, केजरीवाल हम कसाई। आम आदमी पार्टीचा आम आदमी पार्टीचा केजरीवाल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। केजरीवाल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। केजरीवाल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बेटा रे बोल रे फाट करना का आमका फाट करना का बरे दिसत ना बरे अरे रे लगाया पीछे लगाया बरे आम आदमी पार्टीचा विजय असो, आम आदमी पार्टीचा विजय असो, आम आदमी पार्टीचा विजय असो। मागे या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात। ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात। अरे अनेक राउंड उरला तुझं नाही ना ते गरम म्हटलंय मोबाईल गरम म्हटलं मागे ठीक आहे आवाज येतो पाणी पाणी लास्ट 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 तुमच्या सगळ्यांक नमस्कार येवकार तुमचे स्वागत आसा। रावस एव्हेन्यू कोर्ट हो शब्द खुबश्या गोंयकारांक खबर आसा। कित्याक खबर आसूंक जाय? दिल्लीन हो एक कोर्ट आसा, हो रावस एव्हेन्यू कोर्टाचें नांव गोंयकारांक कित्याक खबर आसूंक जाय? तुमी सगळे जाणा हो शब्द ह्याच खातीर खबर आसा कित्याक आम आदमी पार्टी आनी आम आदमी पार्टीचे टॉप लिडर इन्क्लुडिंग अरविंद केजरीवाल जी आनी मनीष सिसोदिया जी हांच्या एगेन्स्ट एक व्हडली कॉन्स्पिरसी घडयल्ली गेल्ली। तांच्या एगेन्स्ट ह्याच रावस एव्हेन्यू कोर्टान सीबीआय आनी ईडीन एक फेक केस घालिल्ली इन द नेम ऑफ सम फिक्टिशियस लिकर स्कॅम। आनी
हो स्कॅमाच्या नावार ऑलमोस्ट 2 वर्सां फॉर मोर दॅन 2 इयर्स 24 तास मिडियान हाजेर ह्या रावस कोर्टाचें नाव सगळ्याच्या मनान घालून दवरले की ह्या कोर्टान अरविंद केजरीवालजीक ते केस दर्ज जाल्या, तो अरेस्ट जातलो, ताणें असलो गुन्यांव केला. ह्या खातीर रावस एव्हेन्यू कोर्टाचें नाव खूब जाणांनी आयकलां. एक दिल्लीचो एक धाकटोसो कोर्ट ते गोंयांत सुद्दां म्हणजे मिडियान 24 तास हाजो प्रोपगेंडा करून 2 वर्सां खातीर अरविंदजीचें नाव आनी आम आदमी पार्टीचें नाव वाट लावपाचो प्रयत्न केलो. आज ह्याच रावस एव्हेन्यू कोर्टान एक जजमेंट दिल्लो आसा. तुमकां सांगपाक म्हाका खूब खोस भोगता की आर लीडर्स ऑफ आम आदमी पार्टी श्री अरविंद केजरीवाल जी and Manish Sisodia ji and others have been acquitted of all charges in this fictitious fake liquor scam. सगळ्या आरोपांच्यान तांकां बरी केल्ले आसा. वी वेलकम दिस जजमेंट. आता हो जो केस आसा हो एक फुल षडयंत्र आशिल्लो जो भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिसान घडयल्लो. दिस वॉज अ कॉन्स्पिरसी दॅट वॉज फॅब्रिकेटेड at the top levels by Mr. Modi and Mr. Amit Shah himself to try and topple the government of Arvind Kejriwal ji. 10 वर्सां ज्या सरकारान इतले बरे काम केले, 10 वर्सां तांणी ट्राय केले ह्या सरकाराक उडोवपाचो, तांचे कडेन जालें ना म्हणून ह्या सरकाराक उडोवपाक आनी आम आदमी पार्टीक काबार करपा खातीर हो षडयंत्र केल्लो. तुम्ही पळयलें की कशें ह्या फेक केसीन अरविंदजीक ऑलमोस्ट 6 महिने जेलीन रावचे पडले. मनीष सिसोदियाजीक तर 2 वर्सां ऑलमोस्ट रावचे पडले. आणि ह्या टायमार जेन्ना पार्टीचे सगळे टॉप लिडरशीप जेलीन आशिल्ले तेन्ना ही पार्टी काबार करपाचो सगळो प्रयत्न केलो. तांणी मनीष सिसोदियाजीक सांगले की तूं अरविंद केजरीवालजीचो साथ सोड, तूं 30 आमदार घेवन आमचे बरोबर यो, आमी तुका मुखेलमंत्री करता, असले ऑफर दिले. जेन्ना ताणें ना म्हटलें ताका 2 वर्सां जेलीन दवरलो. 2 वर्सां. ताजी बायल बरी नाशिल्ली, ताज्या फॅमिलीन खूब प्रॉब्लेम आशिल्ले, पूण कांयच करूंक शकले ना. आमी सगळे सोंसचे पडले बिकॉज ऑफ दीस फेक केस. अरविंदजीक जेन्ना जेलीन घालो फॉर द फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एका सिटींग चीफ मिनिस्टराक ताच्या घरा कडल्यान उखलून जेलीन घालो. आनी इतलेंच केलें ना, ताका जेलीन मारून उडोवपाचो प्रयत्न सुद्दां जालो. हो डायबिटीस लिडरशिप घेतली. भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन तांणी लिडरशिप घेतली. डायबिटीसाचो पेशंट आसतना सुद्दां तांणी 10 दीस उपास केले आणि सगळ्या लोकां मदीं देशाच्या लोकां मदीं जागृताय केली भ्रष्टाचाराच्या विरोधान. आणि तुम्ही जाणा की असल्या मनशाचे तांणी नाव वाट लावपाक ट्राय केले. कितलेशेच षडयंत्र केले. पार्टीचे सगळे टॉप लिडरशीप तांणी भितर उडोवपाचो प्रयत्न केलो. तांकांय ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्ली. अशें भारतीय जनता पार्टीन आमचेच बरोबर करूंक ना, कितलेशेच लिडरा बरोबर केला, पूण ते चडशे बीजेपीच्या वॉशिंग मशिनान वचून साफ जाले. वी डीड नॉट मेक दॅट चॉईस. आर लिडर्स स्टेड ऑनेस्ट. दे स्टक टू देअर प्रिन्सिपल्स अँड दे प्रिफर टू गो टू जेल देन गोइंग टू बीजेपी. अँड टुडे दे हॅव बीन विंडिकेटेड बाय हो केस इतलो फालतू आशिल्लो. तुमकां सांगता, इट वॉज अ जोक फ्रॉम द बिगिनिंग. इतलेच सांगू सोदता तुमकां. आमचो थंय दिल्लीक 10 वर्सां सरकार आशिल्लो. दिल्ली सरकाराचे बजेट एव्हरेज म्हळ्यार एक 60,000 रुपया कोटी वर्साक आसता. 60,000 crores पर इयर. 10 वर्सांनी कितले बजेट आमी हँडल केले? ऑलमोस्ट 6 लाख crores. जेन्ना एक पार्टी 6 लाख कोटी रुपयाचे बजेट हँडल करता, आमी इतल्या प्रामाणिकपणे काम केले. दिस गव्हर्नमेंट एक्टेड अँड गव्हर्न्ड विथ फुल ऑनेस्टी. कसलेच करप्शन करूंक ना. म्हणजे जेन्ना भारतीय जनता पार्टीन आरोप सुद्धा केलो तो तांकां आरोप सुद्धा फक्त 100 कोटीचो करपाक तांणी ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी.
आरोप सुद्धा तांकां 100 कोटीचे आउट ऑफ 6 lakhs crores दे वर एबल टू इवन एक्यूज फॉल्सली ऑफ 100 crores. इतलो प्रामाणीक आमचो सरकार आशिल्लो आनी आज ह्या कोर्टान ह्या आरोपाक सुद्धा खोट मारून भायर उडयल्ली आसा. आय जस्ट वॉन्ट टू शो यू अ कपल ऑफ थिंग्स वॉट हॅज बीन सेड बाय द कोर्ट. तुम्ही सामके शॉक जातले. ह्या कोर्टान सांगला द प्रोसिक्युशन केस डज नॉट सर्वाइव्ह ज्युडिशियल स्क्रुटिनी. म्हणजे हे कोर्टान उरपा सारखी केस ही न्हीच. तांणी सांगले सीबीआय ट्रायड टू कन्स्ट्रक्ट अ नॅरेटिव्ह ऑफ कॉन्स्पिरसी बट द प्रोसिक्युशन थिअरी इज मियर कंजेक्चर. कंजेक्चर म्हळ्यार ही सगळी अदमासपणां. तांणी फक्त कसलेच पुरावे नासतना अशें जालां आसतलें तशें जालां आसतलें अशें करून इतले 1000 पेजीची केस थंय फायल केली. कोर्टान म्हळें नो प्रायमा फेसी केस इज मेड अगेन्स्ट एनी ऑफ द 23 accused and all the accused are discharged. Court also pulls up the CBI for its conduct on relying on approver statements. Approver म्हळ्यार कोण? कोणाक तरी ते उखलून हाडटाले, तांचेर केस घालताले आनी तांकां भिवयताले आनी तांकां सांगताले तुमी गव्हर्नमेंटाचे एप्रुवर जायात. एप्रुवर म्हणजे कितें? सीबीआय कोर्टाक सांगता की हो आतां एप्रुवर जाला, हो सगळे आमकां पुरावे दितलो आनी तो स्टेटमेंट करतलो, हाका तुमी सोडात म्हणून. ताका एप्रुवर म्हणटा. एंटायर केस वॉज बेस्ड ऑन दीस फेक एप्रुवर्स. फक्त स्टेटमेंट्साचेर ही केस आशिल्ली. एक सुद्दां तांचे कडेन एविडन्स नाशिल्लो. लास्टाक द कोर्ट हॅज सेड दॅट it will recommend a departmental inquiry against the CBI officials who against the investigators who filed this case. So ही खूब बरी गजाल आसा. टुडे इज व्हेरी गुड न्यूज. आमी हाका वेलकम करता आनी आमी ह्या कोर्टाचे देव बरें करूं म्हणटा. खरेंच म्हळ्यार इतली वर्सां आमी खूब सोंसले ही केस. हाज्या गोंयच्या सुद्धा पॉलिटिक्साचेर कनेक्ट करपाचो प्रयत्न जालो. टुडे आय थिंक द पीपल ऑफ गोवा शूड नो दॅट वॉट वी हॅव ऑलवेज सेड वॉज ट्रू. दिस केस वॉज फेक फ्रॉम द बिगिनिंग अँड टुडे द कोर्ट हॅज पास्ड अ जजमेंट दॅट इट वॉज फेक. मोबाईल करून माझे एक व्हड विशालकाय खबर आनी सांगपा म्हणल्यार सराचेर आख्या पार्टीचेर जे दीस जो आसा तो प्रत्येक आम आदमी ज्या आम आदमीक एक हॉनेस्ट पॉलिटिक्साचें स्वप्न आम आदमी पार्टीच्या नंतर पळोवपाक लागलो ताज्या खातीर खूब खोशेचो दीस आसा. ज्या भशेन हे एंटायर एक्सायज पॉलिसी गोंयान कनेक्ट करपाचो प्रयत्न जालो, गोंयच्या गेल्ल्या इलेक्शनाक कनेक्ट करपाचो प्रयत्न जालो आनी गोंयचो सीएम, गोंयचो बीजेपीचे जे लिडर आसा तांच्यांनी सुद्धा आनी बाकीच्यांनी ऑपोजिशनान सुद्धा थोड्यांनी जे आमकां कनेक्ट करपाचो आमच्या पार्टीक ह्या स्कॅमा कडेन कनेक्ट करपाचो प्रयत्न केलो तांकां आज एक व्हडलें थापट पडलेलें आसा तांच्या तोंडार. आनी हांव सांगपाक सोदतां की आम आदमी पार्टीचेर कितेंय हाज्या मुखार जर तुमकां उलोवपाक पळयतात, तुमकां जर दिसता जाल्यार डिटेल पयलीं वचात आनी मागीर उलयात. हे पयली गजाल. दुसरी गजाल, प्रत्येक आम आदमी जो आसा आज गोंयचो आनी इंडियेचो आज तो खूश आसा आनी ताज्या खुशये खातीर
म्हाका दिसता आमी सगळे खुश आसात. म्हणून एकच खेप हांव मोठ्यान स्लोगन दिवपाक पळयता, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद! आम आदमी पार्टी जिंदाबाद! अरे झालं घे आणि बंद करा पुढचं लास्ट शेवटचं पाठी पाठी रे पाठी रे थँक्यू तुका